नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। काणकोणकारांच्या आंदोलनाक निमाणे कडेन येस, रेल्वे स्टेशनाचेर थांबतल्यो 2 ट्रेनी। मांद्रे मतदारसंघातल्या 16 शेक्सांचेर हुमकळटा तरसाड, बेकायदो शेक बंद करपाचो खंडपीठाचो आदेश। उदकाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर चांदेलात 15 MLD उदकाचो नवो प्रकल्प बांदपाची आसा गरज। लोकांनी जागो दिल्यार वर्सभरात प्रकल्प हाडूं येता अस्तित्वांत, सांगता मंत्री निलेश काब्राल। फुडल्या 25 वर्सांचे नियोजन करून दिवचल मतदारसंघाची उदरगत करप हीच आपली मोख, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेचे वक्तव्य। कोरोनाचे दिसान दीस वाडत आसा दुयेती। बुधवारा गोंयांत मेळ्ळे 120 नवे दुयेती। सक्रिय दुयेत्यांचो आंकडो 818 चेर। आनी केळबाई देवस्थानाचो वाद सोपून देवूळ उक्ते जावचे म्हणून लोकांचे चल्ल्यात यत्न। देवूळ उक्ते जाय मेरेन करतली नामजप, मयेच्या बायलांचो संकल्प। आनी आतां खबरो विस्तारांत। नेत्रावती रेल्वे गाडी काणकोण रेल्वे स्टेशनाचेर 2 एप्रिला सावन थांबोवपाक लागल्या, अशें सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरान सांगले। 2 रेल्वे गाडयो काणकोण रेल्वे स्टेशनार थांबोवच्यो अशी काणकोणकारांची मागणी आशिल्ली। दिल्लीक वचून मंत्र्याकडेन उलोवन काणकोणकारांची मागणी पुराय करपाक येस आयला, अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगले। आणि आमदार दीत आसतना की हांवें पूर्ण पॉझिटिव्हली म्हाका विश्वास आशिल्लो गोंयांक आमचें सरकार आसा, केंद्रांत आमचें सरकार आसा, जालेर आसा तर जाय ती आमच्या केंद्रीय मिनिस्टरा पर्यंत हांव मेळटलो हो विश्वास हांवें सगळ्यांक। आनी अशा कालखंडाक आमी जे हांगा आंदोलन जालें बाकी सगळ्यांनी सुरू केलें, पण येदे मोठ्या देशभरांतले हातूंत एक थोडेशे लोक येताना आंदोलन कोणाच्या कानाक येवचें ना। मागीर आमचे नगराध्यक्ष रमण बाब म्हणजे आमचे शांबाबाब आसा, आमी सगळ्यांनी निर्णय घेतलो कारण सिनियर सिटीजन सांगले आमी दिल्ली वचुया, मंत्र्याक मेळ्ळ्या आनी अशा तरेन आमी मंत्र्याक मेळपा खातीर दिल्ली गेले। नंतर आमी फुडली जर गरज आसल्यार जर ती फुडली गरज आपण करता आनी त्यामुळे आमी सादारणशे ह्या कालखंडाक प्रोसेस जावपा खातीर केलो। म्हयनभरात अंत जाय कित्याक, पण आमकां जे आमचो डिमांड आशिल्लो ताका एक रिलीफ आमकां मेळ्ळी आनी आज प्रत्यक्षान आसूं आयज सगळो गांधीधाम आमी ट्रेन हांगा थांबता। त्यामुळे म्हाका आज खूब आनंद जाता की जी जबाबदारी तुमी सगळ्यांनी घेतली आनी ती जबाबदारी आमी पुराय करपा खातीर आमकां यश आयलें। आनी त्यामुळे म्हाका दिसता सबंद काणकोणाच्या ग्रामस्थांक ह्या सगळ्या ट्रेनीमुळे जे मुंबय वचपी, मँगलोर वचपी किंवा राजस्थान ह्या भागांत वचपी आसा तांकांय काय मेळटली। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेनासतना मांद्रे मतदारसंघातल्या मोरजी, मांद्रे आणि हरमल दर्यादेग वाठारांनी सुरू आशिल्ले 16 बेकायदेशीर शेक्सांचेर कारवायेची तरसाद उबी आसा, अशें मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान सांगले। विधानसभा सुरू जावचे पयलीं आपणे मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, CRZ विभागाचे संचालक, प्रदूषण महामंडळाचे अधिकारी हांचे कडेन चर्चा करून थळाव्या शेक वेवसायिकांक संरक्षण दिवपा विशीं चर्चा केल्या। सरकार थळाव्यांक अभय दितले असो विश्वासूय तांणी ह्या वेळार उक्तायलो। नोटीस सर्व जावच्या पयलीं आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर हे आमची मिटींग जेन्ना असेंब्ली चालू जाली तेन्ना आमची मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेन आमी डिस्कशनूय हो पॉयंट घेतला। आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी CRZ आनी सगळे डिपार्टमेंटान तांकां कन्सर्न डायरेक्टरांक घेवन बसोन हेचेर सोल्युशन काडपाक प्रयत्न करया म्हणून। सो आमी आमचो प्रयत्न आमच्या स्थानिकांक सेफ करपा खातीर आनी तेंचो धंदो वेवसाय सांबाळपा खातीर डेफिनेटली आमी पूर्ण प्रयत्न करतात। सगळ्यात पयलीं शेक म्हणटात ते आमचे स्थानिक त्या गांवचे स्थानिकांनी तांकां वेवसाय करपा खातीर तो योजना केल्ली आहा टुरिजम डिपार्टमेंटान। ही कितलीशींच वर्सां चालू आहा आनी जेन्ना स्थानिक आमचे गांवांतले जे थंयसर वेवसाय करतात शेक ओनर शेकांचो
म्हाका दिसता तेन्ना आमी पर्सनली डिपार्टमेंट जावं सरकार जावं वा आमी आमदार म्हणूनय जावं तांकां जशें जाय आनी तांकां कशें जाता तशें आमी करपाची गरज आसा। आनी जर खंय तरी तांकां पडटा सरकाराची योजना पटोंक ना जाल्यार डेफिनेटली तांकां सोजमोवपाचोय प्रयत्न करतले आनी जर आमकांय पटना ते विशय जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाकूय सांगतले की बाबा ह्या अशा प्रकारे आहा ते आमच्या स्थानिकांक त्रास जातलो म्हणून। सो आमी पळयतना कितें दोनूय विशय पळोवचे पडटले। आमकां टुरिजम सेक्टर कसो वाडटलो तोय लक्षांत घेवचो पडटलो आनी आमच्या स्थानिकांक बेनिफीट कसो जातलो तोय, म्हणजे हे दोनूय वांगडा घेवन वयचे पडटले आमकां। अशें न्हू की बरे बरे डेव्हलपमेंट येयले, बरे हाय एंड क्वॉलिटीज आमी हाय लेवल चिंतले आनी स्थानिकांक ते परवडना आनी जर स्थानिकांक थंयसर कांय करूंकूच मेळना, धंदोच करूंक मेळना जाल्यार मागीर फायदो कितें? हे दोनूय विशय आमी वांगडा घेवन वयचे पडटले। पेडणे वाठारांत 15 MLD उदकाचो नवो प्रकल्प बांदपाक जाग्याची गरज आसा। ताका लागून थळाव्या लोकांनी जागो दिलो जाल्यार 1 वर्सा उपरांत पेडणे वाठारांतलो उदकाचो प्रस्न सुटावो जातलो, अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी चांदेल वाठारांतल्या उदका प्रकल्पाची पळोवणी केले उपरांत सांगले। तशेंच पुराय पेडणे म्हालाक 5 ते 6 वरां उदक मेळटले अशेंय ताणें सांगले। हे वेळार मांद्रेचो आमदार जी तारोलकर, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। टँक बांदतात तितल्यो ऑलमोस्ट 10 आमी कंप्लीट केल्या। आमच्यो 4 चालू आसा, म्हणजे मे म्हयन्या म्हणल्यार ते 4 कंप्लीट जातल्यो। आमच्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे टँक आसा जाग्याची इशू आहा। आज दोगूय आमदाराक हांव सोडचो ना, दोगूय आमदार रिस्पॉन्सिबल, तशेंच सरपंच रिस्पॉन्सिबल। ताका हांवें सगळ्या सरपंचाक आपयला, पंच म्हणटा येताले येवं, कित्याक जे जाग्यार म्हाका प्रॉब्लम आसा हेणी म्हाका जागो दिलो, पयशे दिवपाचे जाग्याचे पयशे म्हाका काय गव्हर्मेंटाक कांयच प्रॉब्लम ना। हे जर 9 टँक बांदल्यो, ह्यो सगळ्यो 24 जर हांवें बांदल्यो जाल्यार म्हाका हांगा उदक एक घराक मिनिमम 4 ते 5 वरां हांव दिवंक शकतलो। सो हेजे खातीर 2 इशू आसा। एक इशू आसा की जे आज प्लांट आमी कॉन्ट्रॅक्टर सांगता पळय ताका कॉन्ट्रॅक्टराक जागो ना टँक बांदपाचें, म्हणजे MBR म्हणटा, MBR जे रायझींग मेन आनी MBR जे आसा एक्झिस्टींग एक जर टँक आसा जी आज पेडणे दिता थंय जर फाल्यां प्लांट कमिशन केलो जाल्यार ते टँकीन 4 MLD आमी एक्स्ट्रा दिवंक शकतले आणि पूण प्लांटाची कॅपॅसिटी 15 MLD जातली, पूण 4 MLD ते दिवंक शकतले। आनी प्लांटाची जो आज आमी फाटल्यान लागल्यान कमिशन जर करपाक गेले जाल्यार आमकां तो कोणाचो जागो आयज प्रवीणाक आनी ताका सरपंचाक सांगला, तो सरपंचाक सांगला की आमकां तेजे कडेन जागो तेणी दिवचो पडटलो, जाल्यार पेडणेचो इशू विदीन नेक्स्ट 1 year हांव एश्युरन्स दिता हांगा तुमच्या सगळ्या लोकां मदें विदीन 1 year 100% उदक हांव सॉल्व करून दिता, इतले वर्साचो इशू। 50 म्हणल्यार प्लांट जाल्या उपरांत थंय टाकी जाय वयर आनी पायपलायन सेपरेट घालपाक जाय, तर हांव थंयसर आजून बरें एक्विजिशन जावंक ना। गार्ड फॅमिली आहा तेंचो इशू आहा तो सॉर्ट आउट करपा खातीर आयज डेप्युटी कलेक्टराकूय तेणी मिनिस्टरान फोन करून सांगला इमिजिएटली कितलो कॉस्टिंग तांकां कितले पयशे मेळटले ते तांकां सांग म्हणून, तो ते ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केला। जो पर्यंत तो टँक आनी एक्विजिशन ऑफ पायपलायन हे जायना तो पर्यंत 15 MLD कंप्लिटली स्टार्ट जावचो ना, वेरेज जो एक्झिस्टींग टँक आहा आनी पायपलायन आहा तेका ह्यो प्लांट रेडी जाले उपरांत खंय तरी 4 ते 5 MLD सप्लाय जातले उदीक। सो आमकां एडिशनल 5 MLD आख्ख्या पेडणे तालुकाक मेळटले। सो आमचे जर आमकां मांद्रेन सुद्दां 2 MLD सुद्दां वाडात जाल्यार इतलो व्हडलो मेजर इशू फेस करतात तो जावचो ना। तशेंच तेंच्यांनी आमचो विशय आसलो की थंयसर टँकर्स जे PWDचे टँकर्स आहात थंय हालींच तेंच्यांनी 2 टँकर स्टार्ट केले मांद्रे मतदारसंघात, वेरेज आमचे 2 पर्सनल उदरगत संस्थेचे 2 टँकर्स चालू आहा, प्लस एक धाकटी रिक्षा जे रस्ते बारीक आहात आनी टँकर व्हडले वचना थंय बारीक एक रिक्षा टँक घालून आमी अवेलेबल केल्या। फुडल्या किमान 25 वर्सांचे नियोजन करून दिवचल मतदारसंघाची उदरगत करप ही आपली मोख आसा, अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी म्हणलां। साळ पंचायत वाठारांतल्या खोलपेवाडो हांगासर साकोव बांदकामाची बुन्याद घाले उपरांत दोतोर शेटये उलयताले। भौशीक बांदकाम खात्या वतीन सुमार 30 लाख रुपया खर्च करून हे काम करतले। हाका फाउंडेशन स्टोनाक म्हज्या बरोबर असलेले आमचे भेटी प्रदीप रेवडकर, आमचे सरपंच सावित्री गाडी, डेप्युटी सरपंच आपाराव, आमचे पंच मनु शिंदे, विशाल परब, सगळे ग्रामस्थ, आमची रश्मी मयेकार, सगळ्यां पयलीं खूब बरें दिसता। खूब दिसाचे रखडलेले काम जे आज आमी सुरू करता आसा
सरकार ह्या कामाचेर अरावंड 30 लाख सुमार मोडटले. हो कलवट ह्या लोकांची खूब गरज आसली. हांव 2 वर्सां पयलीं जेन्ना कॅम्पेनिंगाक आयिल्लो झेडपीच्या टायमार तेन्ना म्हाका सांगलेलें. सो आमी ती गोश्टी आज फॉलोअप करून करता. हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि WRD मिनिस्टर PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाचे की ते आमकां सतत सपोर्ट करीत आसा. हांव तुमकां सगळ्या ग्रामस्थांक इतकीच रिक्वेस्ट करता की तुमची जी कामां आसात ती तुमी घेवन येयात. काम घेवन येतना एकच काम करा, NOC घेवन येयात. आमकां आमच्या बिचोलीचो विकास साधूंक जाय आनी असो विकास साधूंक जाय की फुडल्या 25 ते 30 वर्सांचो पळोवन आमकां विकास साधपाचो आसा. आनी हो विकास करतना आमी आमचो मानसिकय विकास करपाक जाय. सगळे जाण आमी मेळोन आज कशें आसा, आज सरपंच ZP आमदार एकीच कडेन रावन कामां जातात. त्यामुळे कामां फास्ट जातात. तुमी पळयता आसतली कितलीशीं कामां आसा. आमची इंजिनियरूय तुमकां सांगतली की कितलेशेच ऑर्डरी आसात. कळ्ळें न्ही. तीच म्हाका म्हणटाली दोतोर आपूण जी इतक्या वर्सान आपल्या करियरान इतकी कामां करूंक ना तितले आमी आमचे बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आज कामां चालू आसात. दिसान दीस कोरोना दुयेंत्यांचे प्रमाण वाढत आसा. बुधवारा 120 नव्या कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या. जाल्यार 97 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रिय दुयेंत्यांचो आंकडो 818 पावला. रिकवरी दर 98.15 पावल्या. बरे जावपी दुयेंत्यां परस नवे दुयेंती मेळपाचे प्रमाण चड आसात. कोरोनाचे प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात आता भय निर्माण जाला. जोर वा थंडी जाल्यार दोतोरा कडेन वचून तपासणी करून घेवची अशें भलायकी खात्यान कळीत केलां. श्री केळबाई देवीचे देवूळ बेगीन उक्ते जावचे आणि भाविकांक देवीचे दर्शन घेवपाची संद मेळची अशी मागणी मयेच्या नायक गांवकार गटातल्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन देवूळ उक्ते जाय मेरेन देवीचो नाम जप करपाचो संकल्प बायलांनी केला. मंगळारच्यान ह्या संकल्पाक सुरवात करतना बायलांनी सुमार वरभर देवळांत नाम जप केलो. केळबाचे देवूळ आमचे बंद आसा. त्याची कोणीच दखल घेतली ना मामलेदारान ना कलेक्टरान ना आमच्या आमदारान. हे अशेंच देवूळ बंद उरतले काय? अशी येल्ले गेले भावीक सगळे विचारता हे देवूळ अशेंच बंद उरतले जाल्यार ही कोण दखल घेतलो? जाल्यार सगळ्यात म्हत्वाचें सांगपाचें म्हणजे इतकेंच दिसता की ही जी कमिटी आहा ती बरखास्त करपाची आणि सरकारान हो ताबा आपल्या कडेन तरी घेवन हे देवूळ ओपन करपाचें जेणे करून सगळ्या भाविकांक दर्शन घडटलें. आतां कितले दीस जाले सगळी महिला येवन हांगासर नामजप करता, देवीक प्रार्थना करता. सगळ्यांक सांगून पळयलें. आतां आमी फक्त देवीचो धावो करता ही सगळीं जाणां की देवीनूच कितें तरी करचें. आणि ह्या सरकाराक इतलीच विनंती करता की तेणी कितें तरी करून हे देवूळ ओपन करचें जेणे करून सगळ्या भाविकांक दर्शन जातले. आणि ही परिस्थिती पळोवन नजो गेले 10 दीस जाले देवी काळोखान आसा. हे पळोवपाक सुद्दां बरें दिसना. तेन्ना सरकारान बेगीनच्या बेगीन आमकां महिलांक कितें तें सांगपाचें. नाजाल्यार हे भावीक येता ते सगळे जाण अशें म्हणटा की नाल्यार लॉक फोडया म्हणटा. जाल्यार कितें करपाचें? आमी ते लॉक फोडपाचें काय कितें करपाचें हे सरकारान तरी सांगचें आमकां. इतलीच मागणी मागता. जाले हे केळबाचें देवूळ बंद आसा तेन्ना आमी सगळ्या कडेन हे करून बघले. मामलेदाराक कळयले, कलेक्टराक कळयले, आमदाराक वचून मेळ्ळे आमचे लोक. तरी सुद्दां हेचेर मामलेदार कलेक्टर हो आमदार विचार करिना. तेन्ना आमकां हे देवूळ ओपन जातलें तरी केन्ना? हे उक्तें केन्ना जातलें हें आमकां ह्या सरकारान बेगींतल्या बेगीन सांगचें. नाजाल्यार ही अशीच परिस्थिती उरतली काय? अशें आमकां ह्या सरकारान काय तरी न्याय आमकां दिवचो हेच्या फुडें. आमकां कांयच कळना. आमचे बायलां येवन हांगासर नामस्मरण करता, रडटा हांगासर तरी हेचो विचार कोणूच करिना. सगळ्यांनीच हात दाखयले आमकां. तेन्ना कितें करपाचें आमी? तेन्ना हेच्या फुडें आमकां सरकारान हेचो न्याय ताचो बेगींतल्या बेगीन दिवचो. मयेच्या श्री केळबाई देवीचे देवूळ बंद हो प्रश्न सुटावो जावचे खातीर प्रशासनान पावलां उखलची अशी मागणी गोमंतक मंदिर महासंघान केल्या. महासंघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पंडित आणि सचिव जयेश थळी हांणी मंगळारा सांजे मयेच्या श्री केळबाई देवळाक भेट दिवन परिस्थिती जाणून घेतली.
देवळांत जमिल्ल्या नायक गांवकार गटांतल्या लोकांक तांणी मार्गदर्शनूय केलें. देवूळ बंद दवरप म्हणल्यार देवीचो अपमान आसा अशें महासंघाचे सचिव जयेश थळी हांणी म्हणलें. गोमंतक मंदिर महासंघातर्फे आम्ही हांगासर मये हांगा श्रीदेवी केळबाय तिच्या मंदिरान उपस्थित आसा. काही दुर्दैवी असे प्रसंग जे घडचे न्ही अशे तरेचे काही घटना ह्या भागात जे जाले आणि त्यामुळे मंदिर बंद आसा, देवूळ बंद आसा. हे पेपरान वाचले गेले, पेपरांनी अनेक घटना आयल्यो आणि तांचे देवस्थाना कडल्यान आमचे कडेन संपर्क जाले. गोमंतक मंदिर महासंघान हांगा येवन हो विशय जो आसा ताचो सुटावो करचो, कितें प्रयत्न करचे ह्या दृश्टीन आमचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत उर्फ भाई पंडीत आनी हांव आमी हांगा उपस्थित आसले. तांच्या देवस्थान कमिटीचे जे कोण आसा ताचे आनी अंतर्गत बाकीचे वाद विवाद ह्या संदर्भात तांणी आमकां माहिती दिली. परिणाम असे जातात हे आमच्या सगळ्या समाजान समजून घेवंक जाय की हातून शासन प्रशासनाचो हस्तक्षेप जाता, मागीर एडमिनिस्ट्रेटर नेमलो जाता आणि मागीर अनेक तंटे निर्माण जाता आणि एकूण संपूर्ण हिंदू समाजाक ह्या माध्यमांतल्यान गालबोट लागता. अशें जावचें न्हय ह्या खातीर गोमंतक मंदिर महासंघाने अनेक प्रयत्न हे केल्ले आसा ते सुटावो करचे म्हणून आयज सुद्दां आमी ह्याच उद्देशान आयल्या. जो कितें दोन्ही गट आसा त्या दोन्ही गटांनी एकत्रीत येवन हो सुटावो करचो. मामलेदाराक किंवा तांकांय विनंती आसा की सर तुमी हातून तातडीन लक्ष घालचें. शासन प्रशासन हांगासरले सरकार यंत्रणा मंदिरां अशें बंद दवरप एक तर आदेश त्या आदेशाचो अवमान आसा आणि दुसरो त्या देवतेचोय अवमान आसा आणि हो ताचे पेक्षा व्हडलो आसा. कारण हो आदेश हे सरकार आमी जे कितें स्थापन जाल्या नंतर आसा पूण ही अनंत शक्ती आसा देवी देवदेवतांनी तिचो अवमान ह्या माध्यमांतल्यान जाता हे आमी सांगूं इच्छिता. आणि जर हाचेर कांय घटना घडना जाल्यार फुडें गोमंतक मंदिर महासंघ ह्या सारक्यो संघटना फुडले पावलाय उचलची पडटली. कित्याक आमची यंत्रणेक ही कळकळीची विनंती आसा की तुमीच हो सुटावो पयलीं करा. न पेक्षा आमकां ह्या विशयी नाजाल्यार सगळ्यांनी मेळून हो विचार करची पाळी हाडची न्हय इतलीच आमची ह्या माध्यमांतल्यान सरकार दरबारी मागणी आसा. आणि देवीच्या चरणी आमी कळकळीन प्रार्थना करता की तूंच ह्या सगळ्या हांकां सुबुद्धी दी आणि हो सुटावो लवकरात लवकर जावचो आणि हे मंदिर उगडें जावन परत एकदा देवीचें दर्शन आणि परत एकदा सगळ्या भाविकांक जे कितें आपले पुजा अर्चा जे आसा ती करपाक मेळची अशी प्रार्थना करता. मायनिंग ब्लॉकांचे ऑक्शन सरकारान सुरू केल्ल्या कारणान मायनिंगांतल्यान जी येणावळ येवपाची आशिल्ली ती 100% येतली अशी खात्री मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायल्या. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या खाशेल्या कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्र्यान हे विधान केलें. ते भायर डंप एक्शनची पॉलिसी लेगीत पुराय जायत आयल्या. देखून डंप एक्शन लेगीत बेगीनूच सुरू जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. फाटले फावटी बऱ्याच जणांनी प्रश्न विचारले की वेगवेगळ्यो येणावळी येतल्यो काय म्हणून. हे फावटी आमी जी मायनिंगांतल्यान आमकां रेविन्यू येतलो पळय न्ही 100% तो रेविन्यू येतलो. कारण आमी ऑलरेडी मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करपाक सुरवात केलें. 28th ऑक्शन म्हणजे 27 पर्यंत आमी रावल्ले. 28th ऑक्शन आतां हांव करता, कदाचित 2 दिसांनी जातलें. 28th ई ऑक्शन ऑफ द रेस्ट ऑल ओर जो उरला तो ताज्या भायर डंप ऑक्शन्सची पॉलिसी ऑलमोस्ट फायनलायज जायत येयल्या. सेपरेटली डंप ऑक्शनूय सुरू जातलें. म्हणजे तुमी जशें म्हटलें की बऱ्याच जाणांक ब्लॉक ऑक्शनांतल्यान कितले पयशे येतले, पण ब्लॉक ऑक्शनांतल्यानूय जे पयशे आहा पळय न्ही 400 ते 500 कोटी रुपया येतले. कांय मायनिंग कंपन्यांनी 100% परताव्याचेर 120% परताव्याचेर मायनिंग घेतल्यात. ह्यो कितें कन्सेप्ट हो? एक्चुली जो तेच्यांनी 100% 120% घेतल्या पळय न्ही इट इज एन IBM व्हॅल्यू रेट व्हॅल्यू जो आसा त्या वेळार ताजेर घेतल्या. इट इज ऑल्सो स्टील इन प्रॉफीट. इट इज इन प्रॉफीट मेकिंग फॉर देम. अशें कांय ना. इट इज नॉट लॉस करून कोण हो बिझनेस करपाचो. इट इज प्रॉफीट मेकिंगान आसा. आनी एक प्रश्न जातलो येताच की कांय मायनिंग कंपन्यांच्या विरुद्ध खूब कडेन बोवाळ सुरू जालो. शिरगांव ते म्हणटात की आमकां विचारान घेवना. कावरे आतां बोवाळ चल्ला. तुमचो एक मंत्रीच त्या आंदोलनान आसा. सो हे जे पळय असंतोश आसा ह्या असंतोशाक लागून प्रत्येक मायनीचेर लोक बोवाळ करून मायनी सुरू जावपाक दितल्यो काय ना अशें तरेचो एक प्रश्न. शेवटी मायनी सुरू कर म्हणूनय लोकांचो प्रयत्न आसलो. इट इज एन इकॉनॉमीक
इट इज एन इनकम जनरेटींग एक्टिविटी फॉर द स्टेट, नॉट ओन्ली फॉर द स्टेट, फॉर द पीपल ऑल्सो. म्हणून शेवटी आमकां जे ब्लॉक डिमार्केट जे आमी केल्ले त्या प्रमाणे आमी तेचे ऑक्शन केला ब्लॉकांचे. आतां तेजे पब्लीक हियरींग आनी EC एनवायरमेंटल क्लियरन्स ताका मेळपाक जाय. थोडे कडेन लोक विरोध करतले. आतां ज्या जाग्यार आमकां एनवायरमेंट क्लियरन्स फाल्यां सकाळी मेळ्ळे जाल्यार ते मायनींग ब्लॉक्स जे आसा हे सुरूय जातले. पण आमकां सुरू करपाक जाय ह्याच उद्देशान आमी ही ऑक्शन केल्ले. पूण 1 वर्स भितर सुरू जावंक शकतले. हांव कॉन्फिडंट आसा की 1 वर्सा भितर सुरू जावपाक जाय. मायनिंगान येतलो पयसो आतां जवळ 900 कोटी येतले, ते जर तुमी अशे तरेचे विकासा खातीर मोडले, सदांच एक गोवा फावंडेशन एक विशय हाडटा की तो की मायनिंगान मेळपी पयसो फुडले पिळग्यां खातीर तशाच तसो दवरचो. मायनिंगेंतल्यान येवपी पयशे जे आसा पळय न्हू, हातूंतल्यान 2 भाग आसा. एक जाका आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड म्हणटा, जो डेपॉजीट जाता आनी तेजे फक्त हार्डली 25% ऑफ द फंड्स वो युटिलायज जाता एवरी टायम भितर डेपॉजीट केले वता. दुसरे परमनंट मिनरल फंड वो बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींत ना, बट देर इज अ डेपॉजीट 500 crores ऑफ रुपीज ऑलरेडी डेपॉजीट आसा. ते परमनंटली आसा, बट ते पयशे आयदर बाकीच्या स्टेटींनी ना, एक तर तो आमी सुप्रीम कोर्टा कडेन परमिशन मागला की एटलिस्ट भितरले 10% किंवा 20% एवरी इयर ते युटिलायज करूंक दिवपाक जाय. आमचें म्हणणें ना की ते सगळे पयशे आतांच युटिलायज करचे म्हणून. इन कालांतरान जे 25% एवरी इयर युटिलायज करचे वयचे, बाकीचे पास ऑन फॉर द नेक्स्ट इयर करचे, कारण एवरी इयर भितर डेपॉजीट जायत रावतले. त्या खातीर फॉर नेक्स्ट जनरेशना खातीर प्रिजर्व करून दवरपाक आतां आमी सहमत. समाज कल्याण खात्याच्या अटल आसरा येवजणे खाला मये पंचायत वाठारांतल्या 42 जाणांचे अर्ज मंजूर जाल्यात. बुधवारा दिवचले एके कार्यावळीत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां वाटली. ह्या वेळार पंच वांगडी वासुदेव गांवकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले. ह्याचे आता लाभार्थी आसा त्यांनी हे बेगींतल्या बेगीन काम पूर्ण करचे अशी सगळ्यांनी विनंती करता. आणि ज्यो आमच्यो प्रलंबीत केसी आसल्यो मये मतदारसंघासून मये पंचायत जी कस्टडियन इवेक्यू प्रॉपर्टी जी आसली ह्या प्रॉपर्टींतले अर्ज स्विकारले वतात आसले पयलीं. पूण जेन्ना गेल्या जुलय म्हयन्यांतल्या विधानसभेन हांवें हो प्रश्न मांडलो आनी हेजेर आमकां त्वरीत सरकारान निर्णय दिवन आमचे अर्ज स्विकार करून ह्या भागांतल्या सगळ्या जे लाभार्थी आहा तांकां ह्या दिल्या बद्दल आमकां जो दिलासा मेळ्ळा तेज्या बद्दल अजून एकदां सरकाराचे हांव आभार मानता. कित्याक जे आमचे लाभार्थी आसा मये मतदारसंघांतल्या ह्या भागांतले तांकां ह्यो सगळ्यो मेळचे, ह्यो प्रलंबीत केसी ज्यो अजुनूय आसा तांकांय बी आमी मेळचे अशी आमी विनंती करता. आनी आयज हे सगळे लाभार्थी ते 43 लाभार्थी मये मतदारसंघातून मेळ्ळ्या तांकां शुभेच्छा दिता. गांवचे मेंबर श्री वासुदेव गांवकर हांच्यांनी आमकां हे अटल बिहारचे योजनेचे आमकां लाभ मेळून दिले आणि आमच्या आमदारांनी ते सँक्शन करून आमकां लाभ मेळून दिले. तेन्ना हांव तेंचे खूब खूब आभारी आसा. तशेंच सगळ्यांच्या वतीन हांव तेंचे खूब खूब आभार मानता. बुधवारा कुडचडे वाठारांत आमदार निलेश काब्राल हांणी 40 दिसांच्या मॅग्नेटीक ट्रीटमेंट अँड कावन्सिलिंग कॅम्प ऑन नॅचुरोपॅथीचे उक्तावण केलें. मुळावे भलायकी केंद्र नागपूर आनी लायन्स क्लब कुडचडे हांच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा घडोवन हाडली. ही कार्यशाळा 15 मे मेरेन सुरू आसतली. देखून हे कार्यशाळेचो सगळ्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान केलें. हे वेळार दोतोर हरीश धागे, लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष अविन नायक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. कॅम्पाची माहिती म्हाका डॉक्टरान दिल्ली आसा आनी खऱ्यांनी जर तुमकां इफेक्ट जावपाक जाय डॉक्टरान सांगला की दिसाक 2 फावटी तुमी हांगा येवपाक जाय. आमी सकाळी 9 ती हे 4 ती 8 ही हांगा संस्था चालू उरतली. आनी हे एरिया करपाचो कारण की हांगा शांती आहा, हांगा डिस्टर्बन्स ना, नॉयज ना, कांयच ना. सुशेगाद तुमकां एरिया पार्किंग वेवस्था बरी आमचे कडेन केल्ली आसा. तेन्ना हांगा एक बरें तुमकां एक खऱ्यांनी ट्रिटमेंटाक आमी हो ट्रिटमेंट घेवपाक लोक खूब पयस वयता. हांगा तुमकां हाडून दिल्लो आसा. तुमी सगळ्यांचो हेजो उपकार करचो, म्हणजे हे घेवन लाभ घेवचो. आनी जशें डॉक्टरान सांगले भशेन की एका दोन फावटी दिसाक येयले
10 दिसांनी तुमकां कळटलें तुमचे कितें शरिराचे परिणाम जातलो. सो म्हाका दिसता दबेबाब जो डॉक्टर आसा ताची टीम हे तुमचे सेवेक आसा. 40 दीस ते हांगा निस्वार्थपणाने रावपाक येयल्ले आसा. तेचे आमकां वरुण बाबान एक व्यवस्था केल्या रावपाची, तशेंच ह्या हॉलाची व्यवस्था केल्या म्हणटा म्युन्सिपालिटीन. आनी जे नॉर्मली ते 4000 रुपया घेता ताचे डिस्काउंट ते कितें दिता ते पळया. आनी ते भाशेन हो म्युन्सिपालिटीचो हॉल जो आसा ग्राउंड हॉल आमी ग्राउंड लेवल घेतला तो हो कॅम्प करपाक. सो हे सगळे गोष्टी हांव कित्याक सांगता, कित्याक आमी सगळे व्यवस्था केल्या आनी कुचड्या वयल्यान तुमी एकामेकाक सांगल्यारूच तेजो लाभाचो फायदो घेतलो. आनी परतून काल सांगता तेन्ना एकूच लक्षात दवरला की तुमी सगळी कुचड्या वयली आनी थोडे म्हणटा की 200 रुपया कितें घेतले. 200 रुपया घालपाक कारण हें आसा की आमचे कुचड्या कोणाकडे पयशे घेवचे ना. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या सामकार कोयराच्यो राशी पातळ्यात. दिसान दीस वाडत वचपी ह्यो कोयराच्यो राशी पळयल्यार हो मिनी सोंसोडो जावन राविल्ल्याचें दिसून येता. सोंसोड्या वयल्या कोयराचेर प्रक्रिया करून साचून राविल्ले कोयराचे ढींग काडून उडोवपा खातीर मडगांव पालिकेन नेटान यत्न चलयल्यात. दुसरे वटेन कांय वाठारांतले लोक हांगासर हाडून कोयर उडोवपाक लागल्यात. हो कोयर जाता तितल्या बेगीन काडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.